प्रवीणजी आर्लेकर यांनी मला सांगितलं 20 मिनिटांमध्ये कार्यक्रम मांडतो. पण कसं आहे, शाळेतील प्रत्येक मुलाला 1 पिरियड 35 मिनिटाचा मिळतो. त्यामुळे आम्ही 30 मिनिटांमध्ये जरा 10 मिनिटं. संस्कृतमध्ये म्हण आहे, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अदापरम. अर्थ तुम्हाला लहान मुलांना माहिती नसेल. अन्नाचं दान सगळंच करतात, परम दानम विद्यादान. आईपेक्षा विद्येचं दान श्रेष्ठ आहे, आणि ते यावत जीवनची विद्या आहे, म्हणजे शेवटपर्यंत ते टिकणार आहे. तर आज परिस्थिती अशी झाली इंटरनेटच्या जगामध्ये आणि एंटरटेनमेंटच्या जगामध्ये, आज प्रत्येक मुलाकडे पॅरेंट्सकडे 60-70 हजाराचा मोबाईल, काहींकडे मोठे मोठे टाईल्स घातलेले बंगले आहेत, पण विद्यार्थ्याकडे एकच युनिफॉर्म. ही आजची परिस्थिती आहे. सगळे समजत नाही, पण काही घरांमध्ये असं आहे. त्यामुळे त्या युनिफॉर्मची महती काय आहे हे सरांनी सांगितलं, पुरंदरांनी सांगितलं. त्याच्यावर जरा आपण विचार करूया की हा युनिफॉर्म आहे म्हणून तुम्हाला किंमत आहे, मानताय तुम्ही? आज तुम्ही जर युनिफॉर्म घालून रस्त्याने जायला लागले तर कोणी आमच्यासारखे म्हणणार, अरे शाळेचा विद्यार्थी आहे, देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर स्टुडंट. तुम्ही शर्ट पॅन्ट जीन पॅन्ट घालून त्याला कोणाचा तरी मुलगा म्हणते, बरोबर आहे? म्हणून त्या युनिफॉर्मला जास्त महत्व आहे, इम्पॉर्टंट आहे. आणि ज्यावेळी एखाद्या तालुक्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्हला वाटतं की आमच्या शाळेची मुलं हे इस्त्री केलेले कपडे नसले तरी चालतील, पण स्वच्छ कपडे, त्यांच्याकडे 2-3 युनिफॉर्म आहेत, आणि आपल्या मतदारसंघातली मुलं जी आहेत ती अशी सुशोभित दिसावीत ज्ञानाबरोबर, म्हणून त्यांचा हा प्रयास जो आहे त्याला आपण मानवंदना पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या गजरात करावी. हा युनिफॉर्म लक्षात घ्या, हा युनिफॉर्म घरी गेल्यानंतर काढलो आणि उडवलो होणार नाही. गेल्यानंतर आपण धुवायचा, आपण तो नीट ठेवायचा. हे तुमचं चालू ठेवलं तर त्याची किंमत काय. मिळालं फुकट म्हणून कसाही वापरणं असं होता कामा नाही. एकच फक्त एवढं सांगतो, आज सकाळी मी बबनकडे बोललो, काही माणसांचा हात एवढा असतो, एवढाच. म्हणून तो बबन बोलला की असा आमदार मी बोल. काहींचा हात जरा पुढे, काहींचा हात जरा पुढे येतो, आणि काहींचा आजन्मभर असा असतो. त्यातली ही म्हणी पुढे असा मी तरी बघितलं याच्या आधी. केवळ पैसे देतात म्हणून नव्हतं, ते आतून येणार. समजा ते आमदार नसते तरी असून या महनीय व्यक्तीने आम्हाला मदत केली असती. अशी ही आतून घडलेली व्यक्ती आहे. म्हणून त्यांचं आणि आमच्या शाळेचा, आमच्या गावामध्ये इतर उपक्रम होतात, त्यामध्ये त्यांची आणि आमची वेगळी जुळली. पुन्हा एकदा त्यांचे मतदारसंघाचे आमचे लाडके आमदार प्रवीण प्रभाकर आर्लेकर आज आमकां खरेंच बरें दिसता की आज 1 वर्स न्हू 4 वर्सां भुरग्यां खातीर ते आपल्या स्वकश्टाच्या पैशातून हे युनिफॉर्म भुरग्यांक दितात. खरें म्हटल्यार तांकां MLA आसातच, पण हांव एक गोर गरिबांचे कैवारे म्हणूंक शकता. कित्याक गरिबांची तांकां खरीच आपुलकी आहा, प्रेम आसा, तेंचो सदांच हात वयर आसता, हे म्हाका तर खबर आहा. अशे आमदार हांव पळोवंक ना अजून पासून. अशे खुबशे जावन गेले पेडणे मतदारसंघात, खुबशे आमदार येवन गेले, जावन गेले, पण अशे आमदार हांव तर पळोवंक ना म्हाज्या जिवनात. तर हांव तेंचे इतलेच ह्या गोष्टी खातीर अभिनंदन करता आणि माझी 2 शब्द सोपयता. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आमच्यामध्ये शंभा सर, तसंच आमचा बरा मित्र भूषण नाईक, तसंच सुबोध महाले, तसंच आमच्या स्कुलाचे सगळे आमच्या सर, आमच्या सगळ्या स्टाफ, तसेच काही सगळी म्हणजे माणकली भुरगीं आयज खूब उमेद दिसता. खूब वर्सां जालीं हांव ह्या स्कुलान एक टोकन ऑफ लव म्हणून एक युनिफॉर्म दिता. कित्याक आयज चे आमकां युनिफॉर्म मेळटा. आमकांय त्या टायमार अशेंच कोण तरी येताले आमच्या स्कुलान आनी अशेंच आमकांय दिताले. तेन्ना सरान जी पळय तुमकां सांगलां पळय, जेन्ना तुमी व्हडलीं जातलीं तेन्ना खऱ्यांनीच कोणाक तरी दिवचें, दान करचें. दान ही एक सदांच ब्लेसिंग आसता, एवढं आसता.
हे ब्लेसिंग घेऊनच तुमचे फ्युचर बरें जावंक शकता. ताका लागून तुमी सदांच एवढाच करचो. आनी आयज हांव हांगा तुमच्या मदीं सदांच त्या स्कुलान जेन्ना आपयता तेन्ना येता, खूब बरें दिसता. त्या स्कुलाची भुरगीं खूब स्मार्ट आसा. स्टार्टिंगाक तुमकां विचारलें हो कोण, तुमी सांगलें बुशा म्हणून. हांव कोण, तुमी सांगलें म्हणजे अशें खऱ्यांनीच तुमकां म्हाका दिसता चड ज्ञान आसा. कित्याक थोड्या हितून अशें जाल्यार तांकां खबरच आसना हो कोण मनीस काय. आयज हो हुंयाचो पासून आसत जाल्यार तुमकां खबर आहा पेडण्याचो हो खंयचो मनीस तो. खऱ्यांत यू आर द इंटेलिजंट म्हाका दिसता भुरगीं जे स्कुलाक. आनी हांव एप्रिशिएट करता प्रिंसिपल आनी सराक. कारण अशें तुमी भुरग्यांक बरें ज्ञान दिवचें आनी भुरग्यांनी अशेंच बरें शिकचें आनी आपल्या आवय बापायचें नांव तशेंच जे तुमकां शिकयता तेजें नांव खंय तरी तुमी वयर काडचें. आयज तुमकां जे तुमकां शिकयता ते आयज जे तेंचें ज्ञान घेवन तुमी म्हाका दिसता खूब फ्युचरान बरी व्हडली जातली मनशां. तेन्ना तेन्ना तुमी तेंचो उगडास काडचें. उगडास काडपाची खूब गरज आसा. जेन्ना तुमकां ते शिक्षण दिता तेजो तुमी उगडास सदांच दवरपाचो. कित्याक आमकां तुमकां घरा कडसून स्कुलान धाडटा फकत तुमी बरी भुरगीं जावची, बरी शिकची, बरे मार्क्सांनी पास जावची. तशेंच स्कुलाचें नांव वयर काडचें, तशेंच तुमी आवय बापायचें नांव वयर काडचें, तशेंच तरी तुमी नांव कमोवचें म्हणून आयज तुमकां स्कुलान धाडटा. ताका लागून म्हाजो एकूच तुमकां रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना तुमी फ्रेंड्स करता तेन्ना फ्रेंड विचार करून फ्रेंड्स करात. कित्याक फ्रेंड्स हे खूब भशेनी आसतात. जेन्ना तुजें लायफ स्टार्ट जाता, जेन्ना तूं 10th वयता, 11th वयता, 12th वयता, मागीर फुडें फुडें तूं शिकता, ते फ्युचर जावपाक तुज्या वांगडा सदांच फ्रेंड जाय पडटा. ताका लागून तुमी फ्रेंड्स जे करतना बरो फ्रेंड्स करात आनी बरें शिकात आनी बरें तुमी फ्युचर तुमचें करात. तशें तुमचे आवय बापायचें नांव वयर काडात. तशेंच आयज ह्या स्कुलानसून तुमी फुडें मागीर कॉलेजीक वयता जाल्यार त्या स्कुलाचें नांव तुमचें वयर काडात. तशेंच आयज त्या पेट्यान खुबश्या स्कुलांनी हांव पयलीं स्टार्टींग जेन्ना येयल्लो हांगासर पेडण्यां तेन्ना खुबश्या स्कुलांनी हांव हे गेल्लो आनी स्कुलांनी पळयलें तेन्ना स्कुलांची कितें हालत आहा. कित्याक आयज जे पेडण्यान कोणूच सांगचो ना, कित्याक जे आदीं म्हणटाले कितें गव्हर्मेंट स्कुलान घालचें न्हू, कित्याक तेजी हालतूय तशी आसली. ताका लागून आवय बापूय फाटीं सरताले त्या स्कुलान धाडपाक. आयज सगळीं पेडण्याची स्कुलां हांवें रिनोवेट करून घेतलेलीं आसा. कोणाक बेंचीस नासले तांकां बेंचीस दिल्ले आसा. तशेंच आतां खुबशे हे डेवलप केल्ले आसा जे स्कुलां. कित्याक म्हाजो विचार सदांच आसतालो की स्कुलांसून हें करपाचें. भुरगीं इम्पॉर्टंट आमची भुरगीं म्हणजे आमचो एक देशाचो एक कणक असो. ताका लागून आमी भुरग्यांक बरें ज्ञान दीत जाल्यार भुरगीं फुडें बरीं वाडटलीं आनी बरें जातलीं. ताका लागून हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, भुरग्यांनी सदांच फ्रेंड्स करतना बरे फ्रेंड्स करात आनी तुमचें फ्युचर बरें करात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.